Sacramento, Aradan, Aradan, Swadik Sacramento, Bhakti Mona, Kaltya Kalza, Kartao Tuka Nama, Bhakti Mona, Kaltya Kalza. Sacramento, Aradan, Aradan, Swadik Sacramento. जिवितासो गुंडो तू आमका मोगासो 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 ग्रास तू आमचो आमच्या आत्म्याचो तुझो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव तुझो सांगात शेताव तुझी कृपा लालेताव तरी एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वादिक Sacramento, Aradan, Aradan, Swadik Sacramento. संसाराचो उजवाड तूं खाळोक धांवडावचो संसाराचो उजवाड तूं खाळोक धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावतोचो समाधानेचो प्रकाश पावतोचो संसाराचो उजवाड तूं खाळोक धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पावतोचो समाधानेचो प्रकाश पावतोचो तुका मेळो खाशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेताव आराधन आराधन स्वादिक Sacramento, आराधन आराधन स्वादिक Sacramento. भक्ती म्हणा करत्या काळजा करता तुका नामा आराधन आराधन स्वादिक Sacramento, आराधन आराधन स्वादिक
Sacramento, Arada, Arada, Swagi, Sacramento, Arada, Arada, Swagi, Sacramento, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Obrigado, caso minha Jesus. Obrigado, caso minha Jesus. Obrigado, caso minha Jesus. Vandan tu caso minha Jesus. Stuti tu caso minha Jesus. Aradan tu caso minha Jesus. महिमा tu caso minha Jesus. जय जयकार tu caso minha Jesus. Hallelujah. 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 म्हणजे बहुमोगाच्यानं आमच्या मध्ये जेजू आसा. म्हजो आनी तुजो रचणार आमचे मदें ल्हानशा उंड्या रुपार हांगासर आसा. आपुरबायेचें खालतेपण ताचें, केदें व्हडलें खालतेपण ताचें, रायांचो राय तो, रचणार तो, आमचो पोसणार तो, सोडवणदार तो, आमचो जीव तो, आमचें जिवीत तो, पूण ल्हानशा उंड्या रुपार हांगासर हजर आसा. केदो व्हरतो मोग ताचो आमचे थंय. सगळो संवसार सांडणारी तुका हांव तुका सांडचो ना म्हणचो मोगाळ जेजू आमचे मदें हांगासर आसा. खंडीत जावन आज आमी संतोश पावोंक जाय. ह्या घडये ह्या पवित्र पूर्ण शेतांत आमी संतोश पावोंक जाय. जेजूक मेळोवंक आमी आयल्या ते पयलीं आमच्या मनांत दवरूंक जाय. आनी जायते जण तुमी हांगासर आसात ते देवळा संख्यान खंडीत जावन जेजूक आज हांव मेळोवंक आयलां आनी जेजू हांगा आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी आज जेजूक मेळोवंक आयल्या. ताका मेळोवंक हाका मेळोवंक न्हय, ताका आमी मेळोवंक आयल्या. जेजूक मेळोवंक आयल्या. आज घडी आमचे कश्ट दूख बेजारा चिंतना मागणी सर संगतीक आमच्या मनान दवरून आज बेता आनी मागणें करता. कोणा लागीं मागणें करता, कोणाक हांव सांगता. खंडीत जावन जेजू सांगूंक आज आमी हांगासर आसा. पेद्रून जेजू लागीं म्हळें, सुम्या कोणा लागीं वचूं आमी, कोणा लागीं वचूं आमी सुम्या. आमची पिडा काण घेवन जायते धाकटे रावले गेले. हांव ताचें वखद केलें, हाचें वखद केलें. आमच्या घराचें समाधान लागीं ताका आपयलें, हाका आपयलें, अशें गेलें तशें गेलें. कांयच सुटावें जावंक ना. आतां पेद्रूचें उतरां न्हय, समेस आमच्या काळजा मनांत आमी इतलेंच म्हणया सोम्याक, सोम्या कोणा सरशी आमी वचों. सोम्या कोणा सरशी आमी वचों. तुजे लागीं आसा उतरां सस्नाक जिविताची, सुटकेची उतरां. देखून जायते जाणांक जेजून गूण करतासतना जावं दी, तांचेर आदर मागतना जावं, तांकां बरी करतना जावं दी, ताणें तांच्या आंगाक लोबाक हात लावन बरी जातना जावं दी, ताका पळयता आसतना ते उतर आयकता आसतना गूण जाले जावं दी. सगळ्यांक इतलेंच म्हळ्यार तुजीं पातकां बोगसालीं. प्रेज द लॉर्ड.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका आज आमकां इतलेंच म्हणटा जेजू तूं हांगासर आयला तुजी पिडा काण घेवन तुजे कश्ट काण घेवन तुजे दूख काण घेवन बेजाराय काण घेवन एकसुरपण काण घेवन नाना तरेची इरार तुज्या घरांत घडटा जाग्याचें जावं पुरो रिणाचें जावं पुरो भुरग्यांचे परिक्षेचें जावं पुरो सैरिकेचें जावं पुरो मागीर कामाचें जावं पुरो कसले एक चिंता काण घेवन आयलाय आज तूं जेजूक मेळोंक आयलाय आज तूं जेजूक मेळोंक आयला आनी कोणाकूच मेळोंक येवंक ना जेजू लागीं आसात उतरां सासना जिविताचें म्हणटा पेद्रू सोम्या कोणासरशीं आमी वसों तुजे लेगीत आसा उतरां सासना जिविताची देखून आज मातेवाच्या 22 अध्यायांत आमी वाचता थंयसर सगळें तुज्या काळजान सगळें तुज्या सत्तेन सगळें तुज्या बळान सगळें तुज्या सर्वस्वान तुवें एका देवाचो मोग करूंक जाय तुज्या सर्वस्वान एका देवाचो मोग करूंक जाय आनी आज हांगासर आमचो सोमी आसता आसतना ताचे लागीं जायते कडेन मागता आमी म्हाका तें जाय हें जाय हें जाय पूण म्हणटा की सोम्या तुजेर मात्र हांव विस्वास दवरतां तूं मात्र सोम्या म्हाका जाय आनी कोणूच म्हाका नाका ह्या संवसारांतलें तुजी उतरां मात्र म्हाका पुरो आनी कोणाची उतरां म्हाका नाका तूं एकलोच म्हाका पुरो तुज्या कुर्साक वेंग मारता म्हजो कुरीस काण घेवन तुजो पाटलाव करता म्हाका जेजू कितें जावं दी म्हज्या जिणेंत बरें जावं दी वायट जावं दी हांव म्हाका तुका समर्पण दिता जेजू कित्याक हांव तुजो आनी तूं म्हजो हांव तुजो तूं म्हजो आनी आज मोगाचें न्हय कसली पिडा तुमचें तें आसूं पुरो कसले आठविटे संकश्ट कितें आसूं पुरो सगळें आमी तें सोडया सोम्याचे दीस घालया सोम्याचे दीस घालया पोरण्या तेसामेंतांत केन्ना खर गायलें आनी थंयसर जायते सोरोप मनशा कुळाक साबोवंक आनी मनीस मोरोंक लागलो पूण निमाणें मयजेर मागणें करता देवा बापान सांगलें वच आनी उबार एक पितलीचो सोरोप आनी ताचेर दीस घाल्ले सगळे बचाव जातले ताचेर दीस घाले सगळे बचाव जातले आनी ताचे दीस घाल्ल्यांक सोरोप साबोंक ना बचाव जाले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आज आमकां सोबीत जेजू आसा पळय साक्रमेंतांत ताचेर दीस घाले आमी सगळे गूण जातले सगळ्यांची आमची पातकां बक्षिची सतत ताका आसा मनशा कडल्यान समजना कशें तो पातां बक्षिता कोण तो आमचे बरी मनीस तो कशें पातकां बक्षितलो पूण ताका सकत आसा आमची पातकां बोगसूंक ताका सकत आसा कित्याक तो आमचो रचणार एक हारशान तेणें पळयत आसतना आमकां सारकें दिसता की त्याच रितीन आमचें सगळ्यांचें जिवीत तो वळखता कितें मागोवंक आयलें कितें मागोवंक आयलें हांव आनी कितें आमचें जिवीत सगळें तो वळखता जायती कडेन आमची पातकां धांपून दवरल्यांत आमी जायती आमची अस्कत आमी धांपून दवरला थोडी पातकां कोणाकच गोत्तू ना पूण जेजू गोत्त आसा जेजू गोत्त आसा देखून फिलिपाक तो म्हणालो त्या रुका म्हणत आसता आसतना त्या अंजुराची रुका म्हणत आसता आसतना त्या जाल्यार तुका हांवें पळयलो केद जाल्यार सोम्या हांव थंय आसलो केद जाल्यार पळय तूं थंय आसलो सगळें आमचें देव जाणा देव आमचें सर्वस्व जाणा जरी तर तो जाणा जाल्यार खंडी जावन ताच्या लागीं वकात आसा आमच्या हर एका जिणेच्या कश्टां आंकाता पिडे शिडेक देखून आज म्हाका आमी ताचे मुखार आसता आसतना एक पळय पेद्रू आनी ताची शीस सगळे वावर करून गेले सगळी रात दर्यांत ताणें सगळें जायतो काम केलें कांयच फायदो जावंक ना मनशां म्हणटा आसतना जायते आमी प्रयत्न करता पूण केद जाल्यार जेजू आयलो थंयसर ते जाल्यार कितें जाता जेजू म्हणटा ताका पेद्रू इश्टानो तुमकां कितें तरी मेळ्ळें ना सगळी रात आमी वावर केली न्हीद खडली पूण आमकां कांयच मेळोंक ना जेजू म्हणटा तुजें काड झाड आनी घाल तुज्या दोणीच्या उजव्या कुशीन आनी केद जाल्यार उजव्या कुशीन तूं सांगता जाल्यार सोम्या म्हजी झाड उजव्या कुशीन हांव घालता दोनीच्या उजव्या कुशीन घालता मागीर जाय तितली मासली मेळ्ळी पेद्रू कितें म्हळें धांवन आयलो म्हणूंक लागलो सोम्या म्हजे तन पयसो सोम्या म्हजे तन पयसो हांव एक पातकी म्हजे तन पयसो सोम्या हांव एक पातकी आज सोम्या मुखार येता आसतना न्हय आमी भाग्यवंत कशें बसले हांव आमची अस्कत काय देव जाणा आमचें उणेपण देव जाणा आमचे पातकी सम देव जाणा पूण आमी खालते जाल्यार आमी खालते जाल्यार आनी ताची उतरां प्रमाणे विधेय जावंक आमी कुशी व्हरता जाल्यार ताची उतर आमचें तें आसा जाल्यार जो 15 वाद्या म्हणटा ताचें उतर आमचें तें आसा जाल्यार आमी ताचें तें आसतलें हांव आनी त्या आमी कितेंय मागल्यार तें आमकां दिता म्हणून जेजू आमकां परगटला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर आमचे मदें आसूंक जाय म्हणटा जेजूच हांगा आसा जाल्यार देवाचें उतर तें म्हणटा जेजू आमचे मदें आसा ताचे दीस घाले आमी सगळ्यांनी आज गूण जावंक जाय
सगळे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय. आमचे पातकी जिवीत आमी सोडून पाटी वचूंक जाय. आनी अशें सोम्याक आमी समोर दिता आसतना सोम्याचो मोग अनुभवून घरा वयतना सोम्याक काण घेवन वचूंक जाय. ताचें बेसांव जाय जे आज आमकां घाल्ली दिश्ट ती पोरना तेस्तामेंतान त्या पितलीच्या सरपाचेर गेल्ल्या बरी, आज कुर्साचेर गेल्ल्या बरी, आनी आज हांगासर जेजूक रूप पळयत आसतना तिचो दिश्ट आमकां समेस्तां कुडीची आत्म्याची भलायकी आमकां मेळा जाय. देखून म्हाका अशें न्हू ह्या वेळार आमी इल्लोसो वेळ वगेर रावया, मौन रावया, आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालया. आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालया कित्याक सोमी हांगासर सुद्दां पावना. सोम्याक दिवचें आमी दिला गाय, देवाक शेजाराक सोम्याक दिवचें आमी दिला गाय. आमचें मागणें जिवीत, आमचे देवाचे उदर वासचें, आमचे खालतेपणाचें जिवीत, निस्वार्थ जिवीत, हांकार घर व्हडपण म्हजें म्हाका म्हणलें तें हेरांक दिवचें दिनासतना रावचें, थोड्यांक आमी चड काण घेवचें, अशें अन्य अनिती जियेलें जाल्यार खंडीत जावनी. सोमी आज आमकां सवाल करतलो, सोमी आज आमकां सवाल करतलो. कांयच म्हणून तुका आज वच, घाल तुजी जाळ तुज्या काळजाचे वयर, घाल तुजी जाळ तुज्या काळजाचे वयर आनी से भितर कितें आसा पळय काड भायर घाल आनी हांव तुका भरून दितलो, पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुका भरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या काळजा वयर घाल्यान ती जाळ. सोमी म्हणटा घाल तुजी जाळ, आनी सोम्याक सांगया सोम्या तूं सांगताय जाल्यार तुज्या पाताक रड, हांव तयार आसा, हांव तयार आसा. जावं पुरो आमच्या कुडीचेर, जावं पुरो आमच्या मनांतलें, आमच्या काळजांतलें, आमच्या मनांतलें, आमच्या चिंतनांतलें सगळीं पातकां जी कितें आमचें तें घडल्यात जेजू जाणा. ताच्या मुखार आमी गेले जाल्यार खंडीत जावन तो आमची पातकां बक्षिता आनी नितळ काळजाची, नितळ मनाची. 8 भाग्यां पैकी एक भाग्य आसा नितळ काळजाची, नितळ मनाची देवाक पळयतली. देखून केदां आमचें काळीज मन नितळ दवरता आमी. देवाचो अनुभव आमकां जाता, देवा थंय आमी भलायकी आमकां मेळटा म्हणजे कांयच दुबाव ना. देखून म्हाका अशें न्हू जरी तर एक पिडेस आसा जाल्यार तो आस्पत्रेक वयता, डॉक्टर म्हणटा तुजे एक्सरे काडून ये, रेडियोलॉजिस्टाक ही वस्त तुजे एक्सरे काडून ये. एक्सरे रुमा वयता आसतना ते म्हणटात तुजे कपडे वस्तूर काड आनी दुसरें वस्तूर न्हेस. आनी उपरांत आमी कितें करता, आमचे वस्तूर काडटा, तांचे वस्तूर घालता. आज आमचें म्हणलें तें पातकेस आमी काडया आनी सोम्याच्या पवित्रपणान भितर सरूंक आमी आतां एक प्राचताचें एक गीत आमी गावया. जेजू लागीं आमचें बोगसणें आमी मागून घेवया. पूण सोम्या तूं आमकां सांगता आसा जाल्यार आज आमी जाळ घालता आमच्या काळजाचेर, आमच्या मनाचेर, आमच्या जिविताचेर, आमच्या आदल्या जिविताचेर, आतां जिविताचेर. आनी जें कितें आमकां बरें तूं दिताय तें आमी स्विकार करून खुशी व्हरता. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, नितळ म्हाका कर सोम्या, संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या. नितळ म्हाका कर सोम्या, महिमा तुजी गावच्या. निर्मळ म्हाका दवर सोम्या, नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं, संतोषान तुजे सरशी हांव येता, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. पयस तुजे तावन पयस पांयान हांव करता, तुजे तावन फोडा फोड घेता. पयस तुजे तावन पयस पांयान हांव करता, तुजे तावन फोडा फोड घेता. पूण म्हजो देव खरो संगी आसाय तो, ओ तूं वाडाव आनी सदांच व्हडो. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर, निर्मळ म्हाका दवर, संतोषान तुजे
जेसरशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या चिंता विचित्र वड म्हाका घालता मोगातावन पयस व्हरता चिंता विचित्र वड म्हाका घालता मोगातावन पयस व्हरता पूण म्हजो देव बरो संगी आसाय तो मोतूच वाडाव गाडी सदांच ओडो नितळ म्हाका कर सोमिया निर्मळ म्हाका दवरतो संतोषान तुजे सरशी हांव येता महिमा तुजी गावच्या महिमा तुजी गावच्या नितळ म्हाका कर सोमिया भाग्यवंत पावलो तिमोथीक बरोवन पयल्या अध्याय 5 वळीन म्हणटा म्हाका दिसता तुजे त्या संदी नितळ काळीज नितळ मन अखंड बाबार्थ तुवें त्या संदी नितळ कोशेट नितळ काळीज नितळ मन आनी आज जेजूल आमच्या लागीं इतलेंच मागता आमचें कोशेट नितळ आसून दी let our conscience be pure, our heart be a loving heart, and a strong faith in God alone. कोशेट आज समाजेंत ना म्हणून आमी जीवन आसा कितेंय केल्यार जाता पाताक म्हणलें पयस वचून आसा देवाक अकमान करचें आमच्या रसनारा विसरचें पयशे फाटल्यान मनशाच्या आनी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवचें चड जाला देखून संवसारांत मनीस कश्टन आसा मनीस पातकां जियेत आसतना संवसाराचेर आकांत वाडोवन आसा आनी देखून भगवंत पावलो कोरिंथकारां बरो म्हणटा 11व्या अध्यायांत जायते पडी त्या पवित्रपणाचें अपवित्रपण तुमी जोडून काण गेला देखून तुमचे मदें जायतीं पातकां जीं येतात तांकां पाताक म्हूण कळासना जायते जाण तुमच्या मदें ह्या पातकाक लागून तुमी पिडेस्त जाल्यात आनी जायते जाण तुमचे मदें पातकाक लागून मरण समज गेल्यात पूण क्रिस्तांत ते नितळ कोशेट आसले मनशां देवबुरांत काळजा मारत आसली मनशां ती मरणांत तांच्या पिडेचेर जैत दवरूंक ती शिकल्यात तांकां गोत्तो आसा तितलेंच न्ही पिडे तांकां लागायना कित्याक तांचे कोशेट नितळ आसा आनी कोशेट नितळ आसतना थंयसर आमकां देवान थोडे मंदामन दिल्ले आसात थोडे मंदामन दिल्ले आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पयलें जावन आसा मोगाचे भाव भयण देव आमचें तें आशेता एक मंदामेंत एका निजा देवाचो मात्र आमी मोग करूंक जाय एका निजा देवाचो मात्र आमी मोग करूंक जाय एका निजा देवाचो मात्र मोग करूंक जाय आनी एकच निजा देवाचो मात्र आमी मोग करूंक जाय सबारपडी निजा देवाक सोडून आमी आमच्या सुम्यांक दुखोवन ताका पाठ करून खंय खंय आमी वचोन आमगे खंयच्या खंयच्या मनशां रचल्या मनशां रूप दिल्या देवा लागीं वचोन आमगे
मेल्ले आत्मे खोटे ते साल्वर जावनात तसले आत्म्याकाण घेवन भोंवच्या ह्या गांवांत ह्या आमच्या समारा आमच्या ह्या परिसरांत आमी वचून तांच्या फाटल्यान तांच्या देवाक मागणें दिवन बुजोवन दिवन आनी काली दिवन कुंकूम तें हें काण घेवन आमी येवना आमगे एकाने देवाक आमी मान दिला गे जेजून दिले उपादेश आमी पाळला गे देखून जेजू म्हणटा सोम्या सोम्या म्हणली स्वर्गार वचनात पूण बापाची खुशी करतात ती स्वर्गार वतात बापाची खुशी इतलीच जेजू म्हणटा मागीर जो आमच्या वांजेलांत ताणें धाडलेल्याचेर विस्वास दवरचो ताणें धाडलेल्याचेर विस्वास संपूर्ण विस्वास दवरचो आनी ताजेर मात्र विस्वास दवरचो जावं बरें जावं वायट सगळें तो जाणा आमचें जिवी सगळें तो जाणा जावं बरें जावं वायट देखून ताचेर मात विस्वास दवरचें एक फावटी एकला विचारलें हे जरी तर देव जाणा बरें आनी वायट आमकां कित्याक कश्ट जरी तर देव जाणा बरें आनी वायट म्हज्या जिविताचें आमकां कित्याक कश्ट तो म्हणूंक लागलो एक व्यक्ती एक कार काण घेता आनी एका ड्रायव्हराक थंयसर कामाक दवरता एक व्यक्ती एक कार काण घेता आनी एक ड्रायव्हराक कामाक दवरता आनी चावी ताका दिता कार ह्या मनशाचें पूण चावी ताका दिता आसतना तो एका रितीन ओनर जाता ताणें गाडी फुल्ल चलयत खंय जा ताणें व्हरयत पेट्रोल घालयत बरी गाडी नवीच गाडी पूण उपरांत कितें जाता तांचो ब्रेक आसा गियर आसा सगळें आसा स्पीड पळोवंक सगळें आसा पूण तो धनी म्हणटा वच आनी बाजारात वचून शॉपिंग वचून अशें हाडणे तो हाडून येता वच म्हजो इश्ट येवचो आसा एअरपोर्टांत ताका आपोवन हाडटा वच म्हज्या भुरग्यांक इस्काला सोडून येता अशें सगळें तो करता आनी ताका बरें वायट तो जाणा आसता कित्याक हांवें गाडी इतली चलय जाय म्हज्या हातांत आसा स्टेरींग म्हज्या पांयांत आसा ब्रेक आनी क्लच आनी कंट्रोल गाडयेचो पूण तरी आसता आसतना तो वन खंय तरी एक्सिडेंट केली जाल्यार ओनरान ताका दिवंक ना फ्रिडम थंयसर एक्सिडेंट कर म्हणून पूण ताणें वचून एक्सिडेंट केला ओनराच्या मनान जातलें तूं वचून एक्सिडेंट कर देखून तुका चावी दिता गाडी दिता म्हूण सांगून पूण ताणें वचून एक्सिडेंट केला त्याच भाशेन भयणी भावानो आमच्या जिणेंत देवान तुमच्या स्वतंत्रांत बरें आसा वायट आसा पूण देव तो सांबाळनासा आमकां आमी आमच्या वायटांत देव आमकां सांबाळनासा पूण केन्ना बरें वायट जाणा आसून तो मनीस परतून कार वचून एक्सिडेंट करता जाल्यार आपणच वचून थंयसर आपणाचो नाश करून काण घेता त्याच रितीन पातकाक लागून आमचे मदें अशेंच घडटा आमकां दिलो स्वतंत्र आमी पिड्यार करता एकानी जर देवाक मान दी म्हणटा आसतना आज का थोड्यांची उतरां आयकता आमी बाबार्थी ते क्रिस्तांव बाबार्थी ते क्रिस्ताची कूड आमेन म्हणचे जरी तर ते आमच्या इगर्जे मागणी करता जाल्यार आमी देवाची मागणी केली कितें आसा कसलो बाबार्थवो सोम्यांक दुखता सोम्यांक दुखोवचें सोम्यांक न्हयकारचें कितें जालां कांय जावंक ना बाबार्थ एका देवा थंय मात्र आमचे कोशेर सांगत जाय ते सारकें न्हय म्हज्या जिणेंत हांव पळयतां जायते जण म्हागा फादर म्हणटात एक सवाल घाल्ले वेळार थंयसर वय फादर म्हणटात जायते फुडें आमी गेल्या फादर थंय गेल्या फादर हांगा आनी पयलो मांदामेंत मोडलो जाल्यार उरले मांदामेंत मोडल्या बरीच जाले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आज तुज्या मागणे काण घेवन सोम्या मुखार तूं आयलें जाल्यार एक सवाल सोम्याच्या नांवान आनी सोमी तुमकां विचारता तुजो केल्ल्या बरें म्हजो आनी पेल्याचो मोग केलाय की म्हजेर विस्वास तुवें दवरलाय की या आल्लाय धरलाय जरी तर दर्यान थंयसर बोट हालता आसतना हांव न्हिदोन आसलो सगळें थळवळ्ळें पूण तरी म्हाका शिसान उडयता आसतना एकाच म्हज्या उतरान उदक थळवळ्ळें बंद जालें म्हज्या उतराक सकत आसा तुवें कितलो विस्वास दवरलाय थंय गेले हांगा गेले पयलो मंदामेंत तुवें मोडलें जाल्यार उपरांत खंय आसाय तूं तुजो भावार्थ खंय आसा तुजें कोशेर्थ खंय आसा तुजें काळीज खंय आसा कोणाक दिलें तुजें काळीज तें
देखून आमचे कशें येता ते बरें वायट जे सोम्याचे विरोध वयता ते आमी सोडूंक जाय, ते आमी सोडूंक जाय. थंय वयता हांगा वयता मागीर सोम्याक धांवन येता, सोम्यान कितें करचें तो आमकां पळयता, आमकां हर एकल्यान तो वळखता. आय नो यू थ्रू एंड थ्रू म्हणटा पवित्र पुस्तक. हांव सारकें तुका वळखता. कोणाच्यानी कोणा फटोवन जाता पूण देवाक फटोवंक जायना. कोणाच्यानी कोणा फटोवंक जाता पूण देवाक फटोवंकच्यान जायना. आनी देवा फटोवता आसतना आमीच देवा मुखार फटोवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जरी तर म्हाका आज आमी धैर्यान एकच मनान सोम्या तूं मात्र म्हज्या जिविताचो आनी खंयसर वचना, खंयचे देवी म्हाका लागनात, खंयचे आनी कोणी म्हाका लागनात, तूं मात्र सोम्या म्हण हांव विश्वासान सोम्या लागीं आसा सांगता जाल्यार सोमी म्हजें मुखलें जाणा, सोमी म्हजें मुखलें जाणा हांव कितें करतलो. जरी तर ह्या मनांत आज केल्लीं पातकां सगळीं सोम्या लागीं बॉक्सान मागला. आनी जरी तर निश्चय आमी केलो जाल्यार सोम्या तूं मात्र आनी कोणूच नाका म्हज्या जिवितांत, तुका मात्र वेंग मारून रावतलो हांव. जॉबाची जिणी तुमी आयकला पोरण्या तेस्तामेंतांत. जॉबाक देवान जायतें दिलें, निमाणें सगळें व्हेलें. माथ्याचे तकले जावन पांयाचे पांय तळा पर्यंत ताका सगळें केसळ जाले. एक फोंड काडून थंयसर आपूण थंय गोणीचील घालून गोबर घालून माथ्या पांय म्हणसर गोबरान तो आसलो. आनी थंयसर एक कैलेचो कुडको काडून मडकेचो कैलेचो कुडको काडून आपलें आंग घसटितालो, खरपितालो. इतले कस ताका आयले. ताच्या बायलान ताका म्हणलें कोलो तुजो देव, सोड ताका, सोड ताका. ताजे इश्ट म्हणाले ताका बक्कारे करूंक लागले, कसलो तुजो देव सायबा, सोड ताका, दुसऱ्या देवा धर. तो म्हणूंक लागलो ना, म्हज्या देवा तें म्हजें विस्वासीपण हांवें सांबाळूंक जाय. म्हज्या देवा थंय हांवें म्हजें विस्वासीपण सांबाळूंक जाय. भाव भयणो, आज जरी तर जेजू आमचे मुखार हांगासर आसा, म्हजें विस्वासपण 100% ताय तें हांवें पाळूंक जाय. ना जाल्यार कितल्या फावटी आमी खंय गेल्यार रे, खंय धांवला रे, कितें कितें केलां रे, जायते प्रयत्न करता आमी. एक उतार सोडणं, एक चिंताप सोडणं, सोमी मात्र म्हजो सोडवणदार म्हणलें सोडणं, खंय धांवता आमी. ताच्या लागीं गेल्या आमी, तो अजाप करता खंय धांवल्या आमी. जावंक ना. तो तिकेची लो डिग्रीचो आनी हाय डिग्रीचो, ताच्या लागीं या थंय गेले आमी. थंय बरें जागो ना. इतले पयशे दिले ताका, इतले पयशे हाका दिले. आनी मागीर हांगा गेले हांव, हाच्या लागीं गेले हांव, ताका आपयलें, हाका आपयलें, पूण कांयच जावंक ना. पिडा थंयच उरली. पयशे दिते रावले आमी आयिल्ल्यांक. आनी आमच्या घरांत शांती ना, समाधान ना, पिडा ना, मागलें मेळना. कित्याक? एकच सांगत, सोम्याचेर 100% तूं विश्वास आसाय वो ना. तें केन्ना जॉबान संपूर्ण विश्वास दवरलो, सगळें तुजें गेलें सायबा, कित्याक तूं ह्या रितीन करताय? तुका जिवीत मागीर जियोंक संतोशान जिये, देवाक सोड. तो म्हणूंक लागलो देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव वर्तें जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देव केन्ना जाल्यार मनशाक शेमटी करना. देव केन्ना तकली करता, प्रमुख करता, अधिकारान भरता. देखून जेजू म्हणटा सगळी पदवी स्वर्गार संवसाराची म्हाका दिला आनी ती तुमकां दिता. सगळी पदवी स्वर्गार संवसाराची देवा बापान म्हाका दिला, ती तुमकां दिता. म्हणजे तुमी वसात, तुमकां विकाळ वचूंक तुमी पियेल्यार तुमकां सापल्यार तुमकां कांयच जावचें ना. सगळें बरेंपण तुमकां घडटलें. खंयसर गेल्यार तुमकां कांयच जावचें ना. कित्याक? म्हजेर तुमी विस्वास दवरला. आनी सोम्याचे विस्वास दवरला आमकां ह्या संवसारांत खंडीत जावं न्ही. तो सोमी आमकां सांडूंक घालता काय? आवय सांडीत भुरग्याक, पूण सोमी आमकां सांडूंक घालता काय? खंडीत आमकां सांडूंक घालना. देखून आमी सोम्यांक सोडून मनशा फाटल्यान धांवले, थंय गेले, हांगा गेले. एक फावटी हांवें आयकलें, एक घरची म्हाका म्हणूंक लागली, तो व्यक्ती ताणें आमकां फोन कर सांगलें, तुमच्या घरांत कितें की माट आसा, देखून तुमकां प्रॉब्लेम्स आसात, तुमच्या घरा हांव येतां. म्हाका भाव भयणो, तुमच्या घरा कोणें एक माट करून दवरला, देखून हांव तुमच्या घरा येतां. कितें प्रॉब्लेम आसा, देखून तुमकां प्रॉब्लेम्स आसात. कोणाच्या घरा प्रॉब्लेम्स नात? कोणाच्या घरा प्रॉब्लेम्स नात? कोणाच्या जिणेंत प्रॉब्लेम नात? कोणाक कश्ट नात? सगळ्यांक आसात. पूण कॉल आयलें, जाय तर तूं ये. ताणें सांगलें हांगा खोंड म्हणून
म्हाका खणून दियात. एकलोच गेलो, इल्लेशें खणलें आनी कितें मेळ्ळें दाखयलें तांकां. आमकां बारीक खुशी. आमच्या घरांतले पुरो भायर गेले, सगळें बरें जातलें म्हणून सांगून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. एपडी घराक भेट दिता आसतना म्हाका अशें सांगलें तांणी. ताचे उपरांत त्या घरांत हांव भेट दिता आसतना म्हाका सांगलें, जायतीं वर्सां जालीं भुरग्यांक काम ना, फादर एक मागणी करात. हांवें मुखार आपयलें, ताका बेसांव दिलें. सोम्याचे कुशे प्रमाणे तुका बेगीन काम मेळोवन दी. थोड्या हप्त्यांनी बरें काम मेळ्ळें. 3.5-4 लाखाचें काम ताका बरें मेळ्ळें. धाकट्या पुताकी काम नाटलें, काम मेळ्ळें. ते माट मात्र भितर घरा भितर दवरलें. सोरोप आयलें म्हणलें, आनी कितें आयलें? खंय गेलें? खंय गेलें? ताका इतले पयशे दिले, तेंय केलें, हें केलें, खंय गेलें? खंय आसा आमचो बाबार्थ? ह्या सोम्यांक सोडल्यार आमी बाबार्थांत जियेना. आमचे कॉशेर्थ धांपून दवरला, पूर्ण दवरला. सांत पौल म्हणटा, तुमचे कॉशेर्थ पवित्र आसूं दी. देवा दुखयलें म्हणून कळोवन दी. देवा दुखयल्या वेळार देवा सरशी पाटी येवचें वटलें. बाग देव तुमकां फावो करतना पाटी येयात सोम्या सरशी. थोड्या दिसांनी आमी आतां खरेंच सुरू करता. सोम्या सरशी पाटी ये जाय, आमचे पाताक रडा जाय आनी सोम्याचेर संपूर्ण विस्वास आमी दवरी जाय. आनी केन्ना हो विस्वास आमकां चुकता आनी मनशाचे विस्वास दवरता. ताणें येवन बरें केलें, आनी हांवें बरें केलें. थोड्या दिसांनी तेंच परतून रिपीट जालें आनी ताचे उपरांत आमचो भावार्थ ह्या सोम्याचेर आसलो. आमी व्हरून विकलो, त्या पयशे ताका दिल्ल्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून म्हाका जायत्या जाणांचेर आमी विस्वास दवरता. मनशांचेर विस्वास दवरनाकात. पयलीं पुस्तक तुमी उक्तो केलो जाल्यार जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ थावन उगडापण ग्रंथा पर्यंत मदली वळ जावन आसा. किर्तन 108 थंयसर 8वी वळ अशें म्हणटा, मदली वळ. द मिडल वर्स अशें म्हणटा, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दॅन ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचे विस्वास दवरचे बरें, देवाचे विस्वास दवरचे भोव बरें. ताणें तुमकां रचला, आमी आमकां रचून काण घेवंक ना. ताणें आमकां केदो म्हणसर पोसला, आमी आमकांच पोसून काण घेवंक ना. ताणें आमकां जिवीत दिला, देखून आमी जिवी आसा. ताणें आमचें सर्वस्व आमच्या सांगात आसा. आमी सोडला रे, तो आमकां सांडिना. इतलें आमच्या पुरबायच्या सोम्याक आमी सोडून खंय वयता? खंय वयता आमी? जीव सांगत आसलो, पेद्रू सगळी रात काम करन. आतां जेजू आयलो म्हणटा आसतना, सोम्या वगेस राव तूं. आमी सगळें आमकां वता आसा, आमी मोगर. तूं खंय मोगर? तुवें झाड तुज्या हातान समज आपडूं नाय तुवें. दोणीचेर मात गेलें, इतलेंच गोत्तू तुका. तुका कितें गोत्तू? आमी मोगर, इतल्यान आमी मोगर, इतले वर्सां आमी काम करता. म्हणजे खाड पडले, दोळे जाल्यात, हांव म्हातारो जालां, म्हाका वता आसा कितें करचें म्हणून. तूं काले म्हणटाय सोम्या? ताणें सांगूंक ना. सोम्या तूं सांगताय जाल्यार, तूं सांगताय जाल्यार. देखून भाव भयणो, आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत 2 संगती देंवसार आमचे तान चोरून व्हरता आनी राखोन आसता. 2 संगती उड्या सोरात. ह्या 2 संगती लागून आज सोम्याक आमी पाटीन दवरला आनी हेर संगती मुखार दवर. आमी जीव जियेता आनी कश्टांत आसा, पिडेत आसा, नाना तरेचे भोगणांत आसा, नाना तरेचे आघात आमी सांपडले आसा. पयलें जावन आसा खालतेपण जावं मरयेच्या जिणेंत, खालतेपण जावं जेजूच्या जिवितांत, खालतेपण जावं ती सगळ्या सांता भोंवता जिणेंत खालतेपण. आज खालतेपण कश्टांचें जावन पावलां. आवय बापाय भुरगीं आवय बापायक आयकनात, एकामेक आयकनात. विधेय पडना. टिचरां, भुरगीं, स्टुडंट्स ना. आनी अशें विधेयपण म्हणजे गेला. एका मनशाच्या पातकाक लागून अविधेय जालो तो आनी आदावाच्या पातकाक लागून पाताक भितर सरलें. आनी जेजू एक आदाव, तसो आदाव नवो तसो आदाव. आनी ताणें विधेयपणान आमकां सोडयली. पूण आमी आदल्या आदावाच्या फाटल्यान आसा आनी थंयसर अविधेयपण आमी दाखयता. खालतेपण आमचें थंय ना. खालतेपण आनी विधेयपण हे 2 संगती आमचे थंय नात. नो ह्युमिलिटी, नो ओबिडियन्स. बिकॉज ऑफ दीस 2 थिंग्स वी आर लॉस्ट पीपल. आमी विसरल्या. आज धांवा जाय खंय आमी. ताच्या लागीं फोन कर, ये म्हज्या घरा, तशें कर अशें कर म्हण सांगून न्हय. आमी करीची एक संगत, सोम्या म्हजे संगी राव, हांव तुजे संगत रावंक कशी व्हरता. खंयसर ताका मान दिवंक, आराधना करूंक म्हाका अवकाश मेळटा. धांवन येता आनी म्हजें जिवीत ताका समर्पण दिता आनी सांगता, सगळें म्हज्या काळजान, सगळें म्हज्या सक्तेन, सगळें म्हज्या बळान, सगळें म्हज्या विस्वासान, सर्वस्वान हांव तुजो मोग करता. सोम्या तुजो मात्र मोग करता. म्हजे जिणें कितेंय घडोवन दी, म्हज्या भुरग्यांक पिडाय येवन दी, तुका समर्पण दिता. सोम्या तूं म्हाका राखता आनी सांबाळटाय. म्हाका उडास आसा, एक घरांत हांव गेल्ल्या वेळार एक धाकटें भुरगें आसलें, चेडूं भुरगें आसलें 6व्या क्लासीचें.
ते आवयक सांगतलें कंडक्टर म्हाका सदां आप पडटा मम्मी म्हाका बरें लागना. आनी एक दीस रडोन आयलें हांव ताच्या घरा आसल्या वेळार. रडोन आयल्या वेळार हांवें दुखलें. हांवें म्हज्या मुखारच दिमी घाली आनी आलतेर आसलें जेजूक म्हणलें म्हाका जेजू सकाळीं म्हज्या भुरग्याक तुज्या हातांत हांवें घाल्लें, भुरग्याक कितें जालां तूं जाणा न्ही सोम्या. सोम्याक पळोवन रडलें तें. जेजू पळोवन रडलें, आलतार पळोवन रडली मस्त. उठली मागीर भुरग्याक च्या दिली, म्हाकाय च्या दिली. उपरांत घरांतल्यान भायर आयलो उपरांत दुसरे दिसा म्हाका फोन फादर काल त्या भुरगे रडोन आयले न्ही गे. आज म्हणटा त्या कंडक्टराच्या हाताक फुल्ल प्लास्टर घाला आनी ताचो हात व्हरून गोमट्याक अशी दोरी बांदून घाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हर एक दिसा सकाळीं आपल्या भुरग्यांक इस्कॉल वयचे पयलें ती दिमी घालून जेजू लागीं म्हणटली म्हज्या भुरग्यांक तुज्या हातान सोडटा सोम्या. विधेयपण म्हाका समर्पण दी. कश्ट जातलें वजन वयतलें म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां समाधान दितलो. इंग्लिशान भारी अपूर्वायेन म्हणून जाता कम टू मी ऑल हू आर ओवर बर्डन आय विल गिव यू रेस्ट. उरलें सगळें हांव तुमकां दितां. देखून सोम्याक आमी सोदलें जाल्यार सगळें आमकां मेळटा. पूण आमी कितें करता सोम्या सोडटा आनी उरलें सगळें भोंवक आनी सोदूंक आमी प्रयत्न करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आज हे पवित्र जाग्यार आमी आसा भाग्यवंत जाग्यार आसा आमी. ताणें कितें केलें आपणाक सगळें सोडलें आनी सोम्याच्या हातांत ताका समर्पण दिलें. चलोन गेलो तो, भुकेन आसलो, जायते रितीन कश्ट आसले आनी सोम्या परगडचे खातीर ताजे कशेर दितळ आसलें. दितळ काळीज आसलो. सोम्याचो मोग मात ताच्या काळजांत आसलो आनी ताचे उपरांत सोम्याच्या मोगा वरवीं हेरांचो मोग करून सकलो तो, भावार्थ परगडूंक शकलो तो आनी ताचे उपरांत निमाणें ताजो भावार्थ अखंड जावन आसलो. आनी ह्या जाग्यार आमी आज हांगासर आसा. म्हणटा आसतना भाव भयण फुडें आसतो बरा दोन संगतीक लागून आज आमच्या सोम्याची वळख आनी आमचें क्रिस्तांवपण कशें झूज आसा. 30 नाणयां विकलें की आमी विकला. एक खालतेपण आमी सोडला, दुसरें विधेयपण सोडला. ओबिडियन्स एक ह्युमिलिटी सोडला आनी एक ओबिडियन्स सोडला. आज एक आमी कोणें सांगलें जाल्यार आयकोवचें ना. आमच्या इगर्माती वडिलांक मान दिवचो ना. आमचेंच करचें, आमकां जाय जाल्यार करचें. कित्याक आमकां कोणाक समर्पण दिला तो आमचें तें आसा आनी तो आमचें कार्य करता. आमी बरीं मनशां पूण आमचें तें तो कार्य करता आनी आमी हॅपी. खंडीत जावन हॅपी न्हय, आमी हॅपी नाव. खरो संतोश जावन आसा सोमी, खरो संतोश जावन आसा सोमी. देखून आज हांगासर तुमी आसता आसतना ह्या जेजूक मेळूंक आयले वेळार तोच जेजू आमकांच पळोवन आसा. आनी एक दीस सांगता म्हजें मानदामेन पाडलाय तुवें, म्हजें मानदामेन पाडलाय तुवें. आवय बापायक मान दिलाय तुवें. सिरकाच्या तिसऱ्या अध्यायांत पयली वर्त वाचता आवय बापायक मान दिता तो देवाच्या आशिर्वादान भरतलो. बापायक मान दिता तो जायते वर्सां जियेतलो. आवयक मान दिता तो देवाचोच मान तो मानून घेता. म्हाका बाब भयणो आवय बापायक मान दिना आज अविधेय जाल्या आमी. तुका कितें कोता सागे आमी शिकले. आमचो काळ तुजो टायम काबार जालो. कोण उलयता कोण ताका सांगता? जेजू सांगता ना. जेजू म्हणटा कितें तुज्या आवय बापायक मान दी, तुज्या आवय बापायक मान दी. तुज्या कुडींत सांपोल म्हणटा तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर पवित्र करून दवर. तें चोरांचे बुयार करनाका. जेजू हे पट राग आयिल्लो आनी राग आयल्या वेळार जेजू दुस्पाटें सगळें थंय वचून वयर सकयल करता. कित्याक ताका इतलो राग आयलो म्हणूंक लागलो देवाचें मंदीर तुमी चोरांचें बुयार केलां. आज आमच्या कुडीक आमी कितलो मान दिता, कितली पवित्र आमची कूड जावन आसा. आनी त्या अपवित्रपण केल्ल्या कुडीचेर आमी जेजूकान घेता. कसो थंयसर आसतलो, कशें आमचें मागणें देवा मुखार पावतलें. भारीच बरें दिसता आमकां आयकोंक. वय जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमकां सांबाळटा, जेजू आमकां राखता. पूण आमी कितें करता जेजू खातीर? आमी कितें करता जेजू खातीर? पातकां करते वेता जाल्यार जेजू आमचो मोग करता, जेजू आमचो मोग करता तें जावचें ना. कित्याक ह्या संवसारांत तुमी म्हाका मान दिलो जाल्यार त्या संवसारांत बडव्या हुजीर हांवूय तुका मान दितलो म्हणटा जेजू. पूण जरी तर आमकां जाय जाल्यार आमी जेयल्या जेची उतरां आमी कोनशाक घाली खंडीत जावनी. जें मागलें आतां मेळना न्ही तुमकां, तुमी जाणात. मागलें मेळना न्ही, तुमी जाणात. मानदामेन पाडात, जेजूची पाटी येयात. पयत पयसो वाचून बेश्टें वाचून दवरचो न्हय, पुटाक उगणोवचें न्हय. तातूंत कितें जेजू सांगता. कित्याक देवाचें उतर जेजू आनी बायबल एकच.
देवाचें उतर देवा शब्द मनीस जालो जेजू आनी तसो जेजू आनी तें उतार बरोवन दवरला मनशाच्या बरोवप्यांत देवान उगडापी केल्लें पवित्र पुस्तक एक तेनी एकच द बायबल द वर्ड ऑफ गॉड एंड जीजस इज वन एंड द सेम देखून बाबी पवित्र पुस्तक उदक करता आसतना आमी सांगूंक जाय पवित्र आत्म्या म्हाका कृपेन भर तुजें उतर हांवें आयकोवच्या खातीर तुजें उतर हांवें परगडच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जरी तर म्हाका भावा भयण जरी तर पासपोर्ट आनी टिकेट काडून गेला जाल्यार खंडीत जावन तुमी एअरपोर्टा भितर वचूंक जाता आतला तुमकां व्हरून जायना तुमचें आयडेंटी कार्ड ना जाल्यार तुमकां भितर वचूंक जायना तुमी जाणात रेशन काडून वयता जाल्यार रेशन कार्ड काडून वचना जाल्यार तुमकां रेशन मेळना कश्टांचें सांगता जरी तर तुमी एक कार्ड काडून गेले हॉस्पिटलांत आनी तें कार्ड काडून गेले जाल्यार तुमची आदली हिस्ट्री मेळटा देखून थंय सुलभ जाता तुमकां ट्रिटमेंट करूंक त्याच रितीन आमच्या जिणेंत आज जरी तर तुमी आज जरी तर आमी सगळ्यांनी सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिलो सोम्या म्हाका आनी मुखार कांयच नाका केल्लीं पातकां पुरो हांवें आज म्हाकाच तुका संपूर्ण समर्पण दिता तूं मात्र म्हाका जाय जेजू आनी कोणूच नाका म्हाका जेजू तूं मात्र म्हाका जाय जेजू आनी कोणूच नाका म्हाका कोणाचेंच आयकना हांव जावं कसलीय पिडा जावं कसलेच कश्ट हांव सोम्या तुका समर्पण दिता तुका जाय जाल्यार चलोन व्हर सोम्या हांवें पिडेस आसा जाय येस सोम्या हांव तयार आसा हांव पिडेस रावंक तुज्या महिम्या खातीर तुज्या महिमे खातीर सोम्या तुज्या महिमे खातीर म्हज्या पातकांची आनी त्या संवसाराच्या जिणेक जरी तर तूं म्हाका ह्या प्रायाचेर तूं म्हाका नितळ करता म्हजे पिड्या वयर म्हजी पातकां धुवन काडूंक तयार आसाय हांव म्हाका समर्पण दिता जेजू म्हाका दिल्ले कश्ट हांव सोंसता जेजू पूण तुजे खातीर कित्याक ह्या संवसाराची पयण धाकटें 4 दिसांचो संवसार आनी घडये 3 दीस संपले आज घडये निमाणो दीस देखून जेजू सांगता जिवचें भोव वापर देखून किर्तनकार म्हणटा हजारां वर्सां संवसार जिवचे बदलाक थोडो वेळ सुमेर सांगता जिवचें कितले अपुरबायचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून भावा भयणो देवाक दुसरा नाकात डोंट डावट युअर गॉड डावट युअर सेल्फ एंड डावट युअर डावट देवाक दुबाव नाका तुजो दुबाव तूंच दुबाव सारको दुबाव तांगी नांगी म्हणून देव काळ तुका वायट करचो मुखार सरना खंडीत तुका वायट करचो ना पूण हांवेंच म्हाका वायट करचें जाल्यार देवान कितें करचें जर देवा सांगता हांव कॉपरेट करना देवाक हांव म्हजो सहकार दिना देवान कितें करचें देवान कितें करचें जरी तर वमते कोळसो व्हरून उदक काडून गेलो जाल्यार उदक भरून जाता काय प्लेट वमती दवरून जेवण दी म्हळ्यार जेवण रावता काय उदारी दवरी जाय त्याच प्रमाणे म्हाका अशें न्हू आमी सोम्याक संपूर्ण समर्पण दिवया आनी ताय सांगता जिवीत ओन्ली यू जीजस जावं आमच्या मागण्यांत जावं देवाचें उतर वाचून जावं बरें कुमसार जावन नितळ जावन हाच्या उपरांत तुमी मागच्या दीस तो तुमकां दितलो कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा ताणें तुमी मागच्या दीस देव जाणा तुमची गरज तुमकां कितें गरज आसा तो देव जाणा देखून देव तुमकां दितलोच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जरी तर 2 दोणीचेर पांय दवरले आमी खंयी पावना 3 दोणीचेर पांय दवरल्यार खंडीत आमकां 3 पांय आमचे लागीं नात देखून थंय पांय दवरना आमी ताज्या फाटल्यान वयचें हाज्या फाटल्यान वयचें ताका आपोवचें ताणें फोन करून सांगचें तुमकां माट केला तुमकां मत्र केला तुमकां तशें आसा तुमच्या घरांत तशें आसा हांगा दवर थंय दवरला तें ताजेर विश्वास दवरनाका सोम्या जरी तर म्हाका पिडा तूं दिताय तुजी खुशी जाल्यार तूं म्हाका दी हांव संतोशान स्विकार करता खालती जावया आमी ताचे मुखार आनी तो तुमकां पिडा दिना कित्याक आमच्या खालतेपणा वयर तो बेसांव घालता आनी आमकां जैतवन करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दुसरे सोम्या तुजें उतर मात्र आयकता तुजें उतर मात्र आयकता कोणाचें उतर आयकना कित्याक तुज्या उतरांत आसा जिवीत आय केम टू गिव लायफ इन अबंडन्स जॉन 10:10 हांव आयलें जिवीत दिवं तुमकां जिवीत आसा जाय काळी तोंडाकर न्ही बेजारायन न्ही झगडोन न्ही कोणी आमच्या घरा येता कोणी आमच्या घरा येता भावाच्या भयणीच्या घोवाच्या बायलेच्या भुरग्यांच्या मनांत आसता व्हडाच्या ल्हानाच्या मनांत आसता आनी आमच्या घरांत सगळें समाधान पाड करून उडयता पूण केन्ना सोमी आसता शांती आसता देखून जल्मल्या वेळार थंयसर आपुरबायेचें गायन गायिल्लें महिमा देवाक उंचर्गी आमकां समेस्त तांकां शांती म्हणजे कितें आमच्या पातकाचे बक्षणे आनी संतोश आनंद आमच्या आसा कितें संतोश आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिणेंत आमच्या वावरा सुवातेर ना जाल्यार आमी मस्त पयस गेले देवात मस्त पयस गेले हांव देखून आज पयलीं आमकां विचारया हांवें देवाचें उतर पाडलां गाय दामान हांवें म्हज्या जिणेंत पाडलां गाय आनी जेजून सांगलें उतरां म्हज्या जिणेंत हांवें पाडून म्हजी जबाबदारी एक बापूय कशें आवय कशें भाव कशी भयण कशी एक पूत कसो दूख कशी विधेयपणान खालतीपणान चलोवंक व्हेला गाय ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां अधिकार ना जेजू बरो कर म्हाका बरो कर बरें कर बरें कर आमकां अधिकार ना पयलें पाड तो ग्रेस तरणाटो जेजू लागीं गेलो आनी म्हणूंक लागलो
म्हाका सर्गीचें राज जोडून जाय हांवें कितें करीत जाय उपादेश पाड हांवें पाडल्यात म्हणटा तो हांवें पाडल्यात कितलें सच सांगता कितलें फट सांगता जेजू कळ्ळां आसतलें उपरांत तो म्हणटा तूं जें म्हणलें आसा पळय तूं जें म्हणलें आसा पळय तूं जें म्हणलें आसा पळय तें वीक आनी मागीर म्हज्या फाटल्यान ये तुका सगळें फावो जातलें तूं जें म्हणलें बाबा आमी मागणें करता आसतना आमी आमचें जरी तर म्हजें घर म्हजें घर म्हजें आस्पदीक म्हजें कुटुंब म्हजें भांगर म्हजें म्हणल्यार अशें घट धरलें जाल्यार आनी ह्या आतां जरी तर म्हजो हांकार म्हजो गर्व म्हजें व्हडपण म्हजें जिद्द म्हजो मोसोर म्हजो राग अशें जर हांवें मागलें जाल्यार म्हजे हात मागण्याचे हात न्हय ते मागण्याचे हात न्हय पूण जरी तर म्हजें म्हणलें सोडलें म्हजें घर न्हय देवान म्हाका दिल्लें आस्पती देवान म्हाका दिल्लें देवा जावं अर्गां जेजू जावं अर्गां म्हाका दिल्लें कार देवान दिल्लें कार देवाक अर्गां म्हाका दिल्लीं मनशां म्हज्या मोगाची देवान दिल्लीं म्हाका आनी देवा जावं अर्गां महिमा सगळें सोडशी जाल्यार तुजो हात उक्तो जाता हांगासर हांव म्हजो राग म्हजो मोसोर म्हजो जिद्द म्हजें खोटेपण सगळें पातकी सैम सगळें एक खोटे सोमय सोडले जाल्यार आनी थंयसर दोनी हात खाली जातात हात जोडल्यार ह्या हाताचेर देव बेसांव घालता तुमी मागणें केलें जाल्यार ह्या हाताचेर जायते बडी बेसांव मागता आसतना हांव हाताचे उमोग आनी थोड्यांचे कित्याक ते मागण्याचे हात हे मागण्याचे हात न्हय हे मागण्याचे हात न्हय सोडात कित्याक सोम्यान दिल्लें खंयच्याय घडये सोमी ते फाटी काडूंक शकता घडये देवान दिल्लें जायतें आमचें देवान काण व्हेलां कित्याक आमकां दिल्लें फावो ते रितीन आमी सांबाळूंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हाका न्हू एकच आज देवाचे बेसांव मागता आसतना इतलेंच आमी मागया जरी तर आमी देवाच्यान पयस गेल्या संवसाराची वस्तू फाटल्यान पयस गेल्या देवाच्या मनशां पयस देवाच्या मनशाच्या फाटल्यान गेल्या त्या संगती विशयां फाटल्यान गेल्या खंयच्या खंयच्या देवा फाटल्यान गेल्या सगळें सोडया खंय आमकां समाधान ना भगवंत आगोस्तीन आपल्या जिणेंत जायते कडेन गेलो जायतो संतोश भोगूंक गेलो निमाणें म्हणूंक लागलो म्हाका समाधान आसा फकत सोम्या थंय म्हाका समाधान मेळ्ळें फकत सोम्या थंय तो शांत जालो आमी फाटीं येवया आज तावन ओन्ली जिजस फकत जेजू दुसरें कांयच म्हाका नाका कांयच नाका म्हाका ओन्ली जिजस ताची खुशी ताचें उतर ताचें मंदमेंत आनी ताणें दिलो साक्रमेंत म्हज्या जिविताक पुरो कितें घडटा तें घडोवन दी आय डोंट केअर पूण सैताना म्हज्या जिणेंत खोट्याक म्हज्या जिणेंत अवकाश दिना म्हजीं उतरां म्हजी आयकोनचें म्हजें चिंतनां सगळें तें म्हाका बरेंपण जाय देखून आमी ल्हान आसतना थंयसर आमकां आवय बापाय व्हरता आसतना भावती दिता आसतना पयलीं आमी तोंडाचेर एक कुर्साची कुरू काडटा म्हणटात तुजें उतरां हर एक मागणें जावं दी तुजें उतर हर एक देवाचें उतर परगटचें जावं दी देवाचें उतर जावं दी परगटलें तें उलयलें गाडी सांग म्हणून न्ही फुरफुरोन न्ही शिराप घालूंक न्ही म्हळ्यार कितें हर एक उतर आमी उलोवचें देवाचें उतर जावं दी देवाचो संदेश जावं दी जर तर हांव हेरांक कितें वायट करता तें म्हाकाच फाटीं हांव मागोवन काण घेता देखून आमची उतरांची जागृताय करीचे जें कितें आमी आयकता देवाचें उतर आमी आयकूंक जेजू आमकां कान दिता आनी जायते फुडें आमी म्हणटा आमची बुदवंतकाय कसली बुदवंतकाय देव खंय मागणें आयकता हांव थंय गेल्यार बरें हांगा गेल्यार बरें ताच्या लागी गेल्यार बरें हाच्या लागी गेल्यार बरें खंय देव मागणें आयकता कान म्हाका आयकतात तुकाय आयकता हांव उलोवचें देखून म्हाका तुमी पळोवन आसात जरी तर कान रचुल्लो देव केप्पो जाल्यार तेजें कान रचून जाता काय जायना न्ही गे कान रचुल्ल्या देवाक कान आसात आमचें मागणें आयकता देखून जायते फुडें म्हणचें देव मागणें आयकना जाल्यार तूं एक ट्राय कर कितें असलें ट्राय वच आनी देवा गेल्ले कश्ट माग घडयेच्यान तुका मेळटलें डेंजरस फुडें आसतोरात डेंजरस हांवें मागलें देवानी म्हाका कश्ट दिलें 2 फावटी ताच्या उपरांत कश्ट मागचे इल्लेशें उणें केलात कित्याक म्हणून सांगल्यार देव मागणें आयकता देव केप्पो न्हय देखून म्हाका न्हू आज आमी सगळीं हांगासर आसा येद्या व्हडा संख्येन हांगासर आसा ह्या पवित्र जाग्याक हांगासर आयला बेश्टे जाग्याक न्हय बेश्ट्या गुड्याक न्हय पवित्र गुड्याक हांगासर आयल्या हांव जेजू मेळोंक आयल्या जेजू हांगासर आसा ताचो संदेश आमकां व्हेरी क्लियर तो एक चॉयस कर म्हणटा हांव जाय की तुजें जिवीत तुजें कश्ट संकश्ट तुका जाय तुजें कश्ट संकश्ट जिवीत तुवें चिंतल्या बरें तुका जाय जाल्यार जिवीत जेताय तशेंच तूं फाटीं वयताय पूण हांव जाय जाल्यार तूं म्हाका मान दी म्हजे उपादेश पाड म्हाका घट राव आनी हांव तुका बरो करतलो
तुजी जबाबदारी म्हजी जबाबदारी, तुजे कश्ट म्हजे कश्ट, तुजे प्रॉब्लेम्स म्हजे प्रॉब्लेम. देखून हांवें सांगलां सदां सगळींचेर राव, सगळें तुमकां मेळटलें, कश्ट जातलें, वजन वयतलें ना, सकळ म्हजे सरशें या, तुमकां हांव समाधान दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. नाजाल्यार म्हाका भाव भयण आमी जागे सोदते आसतले, मनशां सोदते आसतले आनी घरांत प्रॉब्लेम 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 म्हणून कंप्लेन करते आसतले आनी कोणाक एकल्या संतोश करता आमी. ताणें आमच्या घरांत आसूं नजो, ताणें आमच्या घरांत आसूं नजो, फकत देवान ताचे बडवाय धाडून आमचें घर रक्षण करीत जाय. हर एकलें आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंब जायचें. भाग्यवान जुजे आमचो घरचो वडील, म्हजो डॅडी म्हजो घरचो वडील न्हय. भाग्यवान जुजे म्हज्या घरचो वडील, आंकवार म्हज्या घरची वडील न. जेजू ताजें राज म्हज्या घरांत चलता. असली चिंता काण घेवन भुरग्यां फाटल्यान तकली घालची, घोवा फाटल्यान सोरोप येता, पयशे पाड करता, गेम्स खेळटा, वॉट्सॅप पळयता, बायले फाटल्यान कोणा फोन करता, दुबाव. असले दुबावाचे पाताक आमच्या घरा हाडच्या बदलाक जेजू काण घेवया. जेजू कितें घडटा थंयसर कशें त्या स्त्रियेन आपल्या भुरग्या खातीर मागोवन भुरग्यांक धाडलें, फाटीं आयल्या परतून जेजू सांगलें आनी तिणें पळयली देवाची महिमा. त्याच रितीन कोणा मनशा फाटल्यान वचनाकात. पूत वायट जिवीत जियेता, पुता फाटल्यान धांवनाकात. जायते तुमी जिवीत पिड्ड्यार केला आनी पिड्यार जाल्यात तुमी, कांय बरेंपण जावना, तोय बरो जावना, तुमचेंय तुमचें बरेंपण ना. दुयेचे प्रॉब्लेम्स आसात, तुमी ताज्या फाटल्यान धांवल्यात, कांयच बरें जावंक ना. तुमकां पिड्याशिल्लो आसा, खंय खंय धांवल्यात, डाक्टर लागीं ताजे लागीं हाच्या लागीं, तें वका इतले पयशे खर्चिले, कांयच जावना. मागीर देवा धरशी म्हणून या म्हणून असली चिंता तुमी येतात. बदले कितलेंच म्हणटा तुमचें जिवीत जेजूच्या थोड्या उतरां प्रमाणे. हेरांक झडती करनाका, तुजी झडती जावची ना. हेरांक बक्षी तुकाय बॉक्सांनी मेळटलें. तुवें हेरांक तुका कितें करचें म्हण चिंताय तें हेरांक कर. थोडी शिकोवण आसा ती, थोडे शिकोवण 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 थोडी आसात, हाडूंक प्रयत्न कर. आनी एक स्टेप तुवें काडलें जाल्यार 100 स्टेप्स काडून जेजू तुवें सरशी येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून भाव भयणो, आज एका तरेन बरवशेन बरात. आज जेजू हांगासर आसा, आमकां हो बरवसो दिता. जेजूक हांवें घट धरल्यार जेजू म्हाका सोडचो ना, जेजू म्हाका सोडचो ना. एक दीस न्ही एक दीस ती पालवाली वात तो पेटयतलोच, कित्याक तो जावन आसा उजवाड. एक दीस न्ही एक दीस तुज्या जिणेंत ती पालवाली वात तो पेटयतलो, कित्याक तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी तो म्हणटा तुजी वात हांव पेटयतां, वस तूं म्हाका परगट कर. देखून देवाचो अर्घ, देवाचो महिमा. आनी आतां प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया, आमच्या भुरग्यांक देवाक समर्पण दिवया. शिकरे 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 म्हणचें न्हय, जेजू सांगा जाय, जेजू ताका शिकोव मोत दी. तुजी खुशी सोम्या पुरो जेजू आयकता. एक सांगला पुरो जेजू आयकता, एक सांगला पुरो जेजू आनी बऱ्या परिक्षा करच्या खातीर ताका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. जेजू आयकता. परतून परत सांगूंक आमकांच आयकना घडी जाय, जेजूक आयकता. जेजू आमी सांगाता आसा, एक उलो मारला आसा, देखून एक घडी भर आमी दिमी घालया आनी आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. आज आमची भुरगीं अस्क जाल्यात, खालतेपण ना, विधेयपण ना, हाका लागून बेसांव ना. आनी बेसांव ना देखून थंयसर घडये तांकां शिकप मनांत वचना. संवसाराची ओडण्यो आनी प्रत्येक जाण मोबायल आनी संवसाराची संगती थंयसर तांच्या तांकां रेवडायला. देखून एक घडी भर मौन रावन आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. बोमगडा जेजू, तूं आमच्या संगत आसा जेजू, त्या पवित्र मुड्यार उपर आसा जेजू. तुज्या उतराचेर आमी नियाळ केला, जें कितें हांवें उलयलें तुजी उतरां सुम्यांत या तुज्या लोकां खातीर. ह्या वेळार सुम्या तुजें आशिर्वाद तांचेर घाल. तुजो पवित्र आत्मा तांकां दी जेजू, तांकां घटाय दी जेजू. चुकल्या वेळार हर एका संगतींत तांकां तूं बचाव कर जेजू, तांची फातकां बगोस जेजू. आनी आज प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आनी मुखल्या दिसांनी येवच्या परिशद भुरग्यांक आमच्या बरें कर शिकोवंक बरी मोत तांकां दी जेजू. हांव पळय तांच्या फाटल्यान रावन शीक म्हणच्या बदलाक सुम्या तुमचो आवय बापायचें काळीज मन समजता. देखून तुका आवय बापाय आसले कुटुंबांत जल्मले, देखून तुका कळटा आवयचें काळीज कितें, बापायचें काळीज कितें. आनी तेच नितळ काळजां नितळ मनान थंयसर तुजें राज दिसतलें. जाणवाय आनी बुद्दीन कसो वाडले गी आमच्या भुरग्यांक जाणवाय दी, बरी बुद्द दी, बरें करून एग्जाम करूंक, एग्जाम बरें करून आन्सर करूंक, बरें मार्क्स हाडूंक, बरें नागरीक जावंक, तुजे भावती देवाची भुरगीं जावंक, तुजी भुरगीं जावंक, तुजे भाव भयण जावंक. आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता. सगळ्या टिचरांक आनी समेस्तांक जे कितें तांकां शिकयलां ताचे वर्ते रितीन तांणी परिक्षा करूंक सगळ्या आमच्या भुरग्यांचे आशिर्वाद घाल जेजू. सगळ्या आमच्या युवा जाणांत आज चड पयस गेला सुम्या, तुका एक उलो मारल्यार तूं वचून काम करताय. तसो शेतपती म्हणटा सुम्या तुमच्या घराक येवंक तुका हांव फावो न्हय, तुज्या घरा भितर तुका आपोवंक हांव फावो न्हय, पूण एक उतर उलय सुम्या, म्हजो सेवक बरो जातलो.
त्याच उतरान सुमया एक आशिर्वाद आम समेस्तांचेर प्रत्येक आमच्या भुरग्यांचेर तूं घाल आमच्या युवजांचेर घाल सुमया आमचे पिड्यास आसात कश्ट जातात चुकोवंक पुरो जायते बरेपणान जिणेंत केला ताचे बरेपणान जिणेंत केल्ल्या वरवीं ताचे आशिर्वाद घाल आनी आशिर्वाद वर हर एका भुरग्याचे जे आशिर्वाद पडो आनी आशिर्वादा वरी मोगाळ जेजू हर एक आवय बापय हर एक भुरगें एका कुटुंबांत पवित्र कुटुंब बांदून हाडूंक आमची कुटुंबां पवित्र करन कशें बापसाहेब म्हणटा की आमची कुटुंबां जावन इगर मातेची सावळी आमची इगर माता पवित्र जावच्या खातीर आमची कुटुंबां पवित्र कर जेजू हर एका प्रायवंतांक पिडेस्तांक तांच्या कश्टां तांच्या पातकां बगसून तांकां बरी भलायकी दी न्हय आमकां जाय पूण कशें तुवें मागलें बापाय लागीं बापा न्हय म्हजी खुशी पूण तुजी खुशी जावं सोम्या खंडी जावन तूं कशी व्हरताय जिवीत बदलून पाटी आयिल्ल्यांक तूं वेंगयताय आनी तुज्या मोगाची कर गाणयताय पातकां तूं कांटाळटाय पूण पातक्यांचो तो मोग करता आमी सगळीं पातकी आमी अस्कर देखून जेजू ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पण दिता तुज्या आशिर्वाद कृपेन आमकां बरो आमच्या भुरग्यांच्या युवा जाणांचेर काजारी जोड्यांचेर प्रायवंतांचेर पिडेस्तांचेर सगळ्या गरजा आमच्या दुस्मानाचेर समेस्तांचे आशिर्वाद घाल सेंट समाजाच्या आमच्या फिरगत कुटुंबांचेर आमच्या समुदायांचेर आमच्या इगरीच्या मुखेल्यांचेर आमच्या याजक धर्मी भाव भयणांचेर समेस्तांचे आशिर्वाद घाल जेजू खोट्यांचे बरेंचे कृष्ण पावस करता सुम्या तशेंच आतां आमी काणूचे आशिर्वाद समेस्तांचेर पडो ते सासना ते उरो आब्रामाचे आशिर्वाद घालून ते पाटी काडून सुम्या आमच्या घरा आशिर्वाद तूं पाटी काडी नाका आनी काडी ना तुजे तुका आमी अर्गां दिता हांव जेजू तुजे बेसांव आमकां दी प्रार्थुया हे देवा विची सक्रमेंता काल तुज्या कश्टान सुगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्सरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेताय राज करताय सासनांच्या सासना
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्ताचे मोगाचे नाव बरोवसो काण घेवन विश्वास काण घेवन धैर्य काण घेवन आनी कितें तरी बरेंपण लाभतलें म्हणल्यार चिंतना मनात दवरन ह्या पवित्र जाग्यार बागेवन जुजेवाजाक आमी आमची मागणी उबारन सर्गीच्या बापाक आमचे खातीर विनंती करून मागता आसतना सोम्याक आमी आराधन केलें ताची उतरां आमी आयकलीं आनी आतां अर्घ बलिदान भेटून आसा खंडीत जावनी आमचो वेळ देवाक दिल्यार देव ताचो वेळ आमकां दिता कांय सुद्दां भावना आनी आज एक चिंता पळय आमच्या दोनी वाचपांत आमच्या मदें आमच्या मनांत देव घालता मनीस कितलेंय आपली येवजण करून दी मनीस कितलेंय चिंतून दी कितल्याय वयर वचून दी कितलेंय उबोवंक चिंतून दी पूण देवाची येवजण ती सदांच देवाची येवजण देवाचें आलोचन ती देवाचीच आलोचन देखून आज देवाचें उतर आयकूंक आमचें काळीज मनतळ करया आनी आमच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या कश्ट संकट सकट आमी आल्तारीचेर सोम्याक समर्पीत आसतना बागेवन जुजेवाजाच्या मजतीन आमी आमकां सोम्याक समर्पण दिवया नव्या जिविताक वेंग मारता आनी आदले सगळे सण फकत सोम्याचेर विस्वास दवरता म्हण ह्या चिंतनांनी आमी केले अस्कतकाय आमचे ते अस्कतकाय आमचे पातकी सैम उणेपण सोम्याक आमी उसान सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मना चिंतून तोंडां उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बगे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या भोवमगाळ बापा भाग्यवान तुझ्या वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जेवण तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सगळ्या संवसारान मनीस एकच भास उलयताले आनी एकाच तराची उतरां वापरताले उदें दिता ते पैन करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय तांणी वस्ती केली ते एकामेका सांगी लागले येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया अशें पात्रा बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डांबर तांणी वापरले आनी उपरांत ते म्हणाले येया आमी एक शार आनी सर्गाक तेंकता तितले ऊंच बुरूज बांदया अशें आमी एक व्हड नाव जडतल्या आनी सगळे पृथ्वी शिमटोन वेचे नाव तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदले शार आनी बुरूज पळोवचे खातीर सकला देवलो ताणें म्हळें आपले आतां ते एक लोड जाल्यात आनी तांकां आसा एकच भास
तांच्या फुडल्या करण्याचो हो एक आरंभ मात्र. ह्या फुडें तांणी करूंक चिंतले की तेंच तांकां असद जावचें ना. या आमी सकला देवया आनी एकल्याक आनी एकलीची भास समजनाशी करूंक ती घुसपडून सोडया. सर्वेस्परान तांकां तेंतां सगळ्या शारार शिमटायले आनी तांणी शार बांदचे काम सोडलें. देखून त्या शाराक बाबेल म्हूण नांव पडलें. कित्याक थंय सर्वेस्परान सगळ्या संवसाराची भास घुसपडायली आनी तेंतां लोकांक ताणें सगळे प्रथवेचे शिमटायलो. देवाचे उतर हे श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायजकन घेतला तो लोक बागी. सर्वेसान आपलो राष्ट्र घेतला तो लोक बागी. राष्ट्राच्या आलोचना सर्वेस्पर व्यक्त करता. परसांची येवजण तो निर्फोलकन सोडता. पूण सर्वेस्पची मांडावळ सांबाळता. ताच्या काळजाची योजना संततेचे संततेक ताकतात. श्लोक. सर्वेस्परान आपलो राष्ट्र घेतला तो लोक बागी. जी परसा सर्वेस्पस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परचेक आपले दायजकन ताणें विंचल्या ती करीस बागी. सरकार तांव सर्वेस्पस सकला नदर घालना आसा. देखून सगळे मनशा कोळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायजकन घेतला तो लोक बागी. आपल्या निवासात हांव संवसारी जियेतल्यांचे तो नदर घालता. तांची सक्तांची काळजां रचलो आनी तांच्यो करण्यो तजवीज करता तोच. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायजकन घेतला तो लोक बागी. ताचे ते देवासमोर निजायकी संपूर्ण ते पावला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपण जेजू म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत जीव होगडायता तो निजाकी जीव वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक शकत? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता तो ताका मनशा पोत भाग्यवंत देवदूतां सांगता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार तांकां तो लसतलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांगा आसलेल्या मदलीं थोडी देवाचे राज पदवेन स्थापीत जाल्ले पळय सर मरण देखची नात. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्ताचे म्हज्या मोगाच्या भयणी भावानो, थोडे वर्सां आदीं हांवें एक फावटी इंग्लीश न्यूजपेपराचेर एक गजाल वाचली. ती गजाल अशी की हेटी म्हणलो एक गांव आसा, एक देश आसा.
आनी तो हेची म्हणलो देश जेन्ना फ्रांसाच्या हाताखाल आशिल्लो ताणें जायते देवा लागीं मागलें, पूण देवान तांकां ह्या फ्रांसाच्या हातांतलें सुटका दिवंक ना. उपरांत ताणें आलोचना केलें, आमी अशें करया की आमी सैतानाक आमचो देश समर्पण दिवया. आनी सकयल सांगात मेळ्ळें आनी सैतानाक उलो दिलो आनी सगळो ताचो हेटी गांव सगळो देश सैतानाक समर्पण दिलो. थोड्याच दिसांनी, थोड्या हप्त्यांनी, थोड्या म्हयन्यां भितर फ्रांस सोडून गेले, तांकां स्वतंत्राय मेळ्ळी. बरें दिसता आयकवनय गे, बरें दिसता आयकवनय गे. उपरांत कितें घडलें, आजून पर्यंत थंयसर एक भूंयकांप जाता जाल्यार, एक सायक्लोन येता जाल्यार उणें म्हूण सांगलां 7, 11, 15, 20, 30 लाख लोक मरता आजून पर्यंत. आतांची पिळगी रडतात ताणें केल्ल्या पातकाक, आतांची पिळगी रडतात ताणें केल्ल्या पातकाक. म्हळ्यार एक पावटी आमी आमचें जिवीत कोणें हातांत दिता, पाटयो बारीच कश्ट. कशें रानांत चलोवन वयता आसतना मुखार वचून रान डेन्स फॉरेस्ट म्हणटा, काळोखाच्या रानांत भितर गेलें जाल्यार पाटयांक आमकां वाट चुकता. त्याच प्रमाणे संवसारांत सोम्याची वाट सोडना, सोम्याची चिंता सोडना, सोम्याक सोडून पयस गेल्यार पाटयांक बारीच कश्ट. आनी आजून पर्यंत लोक मस्त त्या गांवांत कश्ट जाता, त्या देशांत कश्ट जाता. देखून आज जेजू आमच्या मुखार देवाचे उतर आमकां कशें म्हणटा की मनीस जायते आलोचना करूं पुरो, व्हडले बिल्डिंगा बांदूंक पुरो, व्हडले कंपनी कितें करूंक पुरो, आनी व्हडले पयशांचे वेव्हार आनी जायते आमकां आज वॉट्सॅपाचेर यूट्यूबाचेर मेळटा. कशे पयशे करचे, कशे ग्रेस करचे सगळें. पूण निमाणें तांचें जिवीत पळयता आसतना तीं खंय आसात. जावं पुरो जयललिता, जावं पुरो अदानी, व्हडले ग्रेस्त मनीस, खंय आसा तांची ग्रेस्तकाय ना. एक दीस म्हाका वॉट्सॅपार एक मॅसेज आयली, तुजेर तूं भरवसल्या शिवाय तुका जिवितांत जैतवंत जावंक जायना. कुडले हांवें रिप्लाय केलें, आपणाचेर भरोसो दवरले मनीस सकट आज रडतात, पूण देवाचेर विश्वास दवरले सगळे संतोशान जियेतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपणाचेर विश्वास दवरले मनीस ते रडतात, पूण देवाचेर विश्वास दवरले मनीस ते संतोशान जियेतात. खंडीत जावनी देवाचेर विश्वास दवरूंक आज पयल्या वर्सा उडास करता. जायते व्हडले बेबेल बांदले, व्हडले टावर बांदले, पूण निमाणें कितें केलें, देव मदें आयलो, देव मदें आयलो. जावं पुरो कोरोना सुरू जावच्या आदीं एप्रिलाची 1 तारखेर कसली एक मांडावळ आसली सरकाराची, भारत भायले म्हणून सांगून एप्रिलाच्या 1 तारखेर, पूण मार्च 25 तारखेर लॉकडावन. देव आयलो मनशाच्या सोडवणे खातीर, देव आयलो मनशाच्या बचावा खातीर. देव सदांच आमचो देव आमच्या बचावा खातीर सदांच आमचे सांगाता आसा. देखून आमच्यार विश्वास दवरचो न्हय, देवाचेर विश्वास दवरचो. दुसऱ्या वचपाक तितलेंच आमकां जेजू म्हणटा, म्हजो फाटला करून खुशी आसा, तुका खुशी आसा, वय जेजू. पेद्रू कितें तशें म्हणें, पेद्रू डू यू लव मी, म्हजो मोग करताय, वय सम्या. दुसऱ्या फावटी विचारलें, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय, वय सम्या. पेद्रू तिसऱ्या फावटी, पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. तिसऱ्या फावटी सोम्यान विचारलें, देखून रडोंक लागलो. कित्याक ताका अर्थ समजलो सोम्याच्या उतरांचो तिसऱ्या फावटी. आनी सोरे म्हज्या शेळयांक, म्हाका न्हू आमकां जेजू ताळो हरये आमी आयको मेळटा. आनी तो म्हणटा, तुका हांवें इल्ले कस दिल्यात, हांवें तुका कस दिल्यात, तुजे पांय गांठीची दूख आसा. कित्याक जायते जण संवसाराचे पांयाचे गांठीची दूख आसले, आज इतले कश्ट जातात गी, ते म्हाका विसरल्यात. पूण तूं म्हाका उलो मारता, जेजू म्हज्या पांयाची गांठ गुण कर, देखून तुका हांवें उडास दिवचें. फकत तुज्या पांयाची गांठी दूख आसा, तूं तांच्या खातीर माग, तूं आनी ती बरी जातली. वाव, आमचो जेजू तो, आमचो जेजू तो. संवसार आसता आसतना, ह्या संवसार आसता आसतना जायते पडे शिसांनी म्हणें एकामेका सांगून, अळे रे सोमितो, अळे सोमितो, अळे सोमितो. ती उतर आमच्या काळजांत येत जाय, मनांत येत जाय. म्हाका इल्ले कश्ट दिले, थोड्यांची कश्ट कसले आसात, कसले कश्ट आसात. इल्लेच कश्ट म्हाका धाकटो कुरीस दिला म्हाका सोम्यान खाण घेवचें. आनी हांवें सोम्याच्या फाटल्यान वयचें. सोम्या तुजे कुशे प्रमाणे हांव तुज्या फाटल्यान येवंक तयार आसा. सोम्या कोणाक ना पिडा शिडा, कोणाक ना कश्ट, पूण संतोशान तें स्विकार केलें जाल्यार आनी म्हाका ती उडास करता. जायते थोडीं भुरगीं रडटात,
म्हणजे माताची केस परत झडटात. हांवें सांगलें थोडी केस माताची केस झडले सगळे जीवघात करून प्रयत्न करतात, जीवघात करून प्रयत्न करतात. देव तुका उडास करता, तुजे केस गेल्ल्या वरी तूं तांच्या खातीर माग आनी तुजे केस झडचे बंद जातले. आमचो भावार्थ सोमी आमकां जागयता, कारण की तुजो कुरीस म्हज्या फाटल्यान ये, कोणाच्या फाटल्यान वच म्हूण सांगना, तें तेल घाल, हें शाम्पू घाल, तें घाल कांय सांगना, म्हज्या फाटल्यान ये, सगळें हांव तुका बरेंपण दितां, हांव तुका गूण करतां. आमचो सोमी आमच्या संगाता आसा, विस्वासताय सांगाता या. आनी केदळ आमी ताका ह्या संवसारान वळखता सोमी म्हणून, आनी त्या संवसारान तो आमकां वळखतलो म्हणून आज आमकां तो अनेक प्रमाण करता, अनेक भास दिता. आनी पयलीं केल्ली आमी वाचून आयकला, तर त्या ताजेर विस्वास दवरया आनी आमी सोम्याचेर मात्र आमी बाबड दवरया. त्या क्रुसिफिक्साक घट धरया आनी सोडचें नाका, ताका सोडचें नाका. जिवीत बदलूंक हांव तयार आसा सोम्या, हांवें मागलें म्हाका दी, दिता म्हणसर हांवें वेचचें नाका. एपडी हांव एक ऑफिसाक गेल्लो तहसीलदाराच्या, आनी ताका सांगलें म्हाका एक सर्टिफिकेट जाय, 15 दीस उपरांत ये, डेट बरोवन दिली. ताचे उपरांत परत मागीर त्या दीस गेलो, आज जायना फाल्यां ये, करेक्ट दिता जाल्यार मात्र येता हांव, जाय ती दिता. दुसरे दिसा म्हाका दिवंक ना, टायम जालो, वेचो वेळ जालो, हांव आलोंक ना, हांव आयलां सर्टिफिकेट दिवंक, तुवें आपयलें म्हाका सर्टिफिकेट व्हरूंक, सर्टिफिकेट म्हाका दिल्ल्याशी हांव भायर सरना, सर्टिफिकेट म्हजी आतां मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे म्हाका चेनो जेजूच्या फाटल्यान रावात, जेजूक मात घट धरात, वच कुमसार जा, वच पाताक रड, वच बक्षी, कितें म्हणत जाल्यार करात तें. कित्याक आमकां जर तर एक आधार कार्ड जाय, एक आमकां वोटर आय डी जाय, कितें जाय जाल्यार ते डॉक्युमेंट, हे डॉक्युमेंट, हे डॉक्युमेंट, हे सगळे डॉक्युमेंट दिता हांव. त्याच प्रमाणे जेजू आमचे कितें मागता, आमचे धाकट्याची कुरीस काणी घेवन ताच्या फाटल्यान या, ताणें मागलें सगळें आमी दिवया, ताचे उपादेश पाळया, ताच्या मोगाचे आमी जावंक प्रयत्न करया. ताका आमी वेंग म्हण आमी ताका आमच्या मोगाचो करया. आमचें जिवीत नंदन जातलें. आमेन. उद्या संगी घे आमची काळजां, अत्रे खाती तुका ये बापा सर्वेच्या मोगाच्या. तुझ्या बेसबुद्धी आमी आजर जाल्या, आमच्यो ल्हान ल्हान काणिको आमी हाडून लायल्या. तुजे लागीं येत जावं आमी भोव आशेता, ये बाबा सर्गेच्या. तुझ्या संगी घे आमची काळजां, अत्रे खातीर तुका ये बाबा सर्गेच्या मोगाच्या. म्हज्या मोगाचें न्हय, आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानतात तसलें जावं दी म्हण तुमी आतां मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी मेळमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर. सृश्टीचेर असणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर भाग्यवान जुजे वजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी अपवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका भाग्यवान जुजे वाजा पासत आमी दिन वाचता. बाबर्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावंक फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत पजडीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वडूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता.
खरोच तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून जेणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी खराराचें हें रगत. हातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सुडवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत सेवतील आम्हा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारले तुजे पोय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे एकाक वळखकार. तांकां तुज्या इश्टगाचे मिल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्याय देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरुंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशीक स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दांडण्यात पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर तिरेक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी आयचे तशें ह्या घडी आमकां सुमेस्ता म्हणटाय. म्हजी शांती आनी म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दिवया. शांती तुमचे सोबे आसो.
बहिणी भावांनो जावन असो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुमचे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. देवा आमच्या आसरींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुझा दस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जीवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी भाग्यवान तुज्या वाजाच्या पजळीत शिकवण्या आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां करपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रत्येक आशिर्वाद घेवंक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायट वेगनांतले निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवन तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ता शांती मोगान तुमकां धाडटा. Mogar vorbino zuze wasa de patien dorono sacramenta jarada mukantu maglele sir irade zortam velya bavartan aila tumka sumesa sanze wasacha bhakti kank
तुमची मागणी आशा अत्वेग सुमी जेजू क्रिस्त दवाळ मापान दिवं दी म्हणून आमी मागता. हाचे आराधन आनी मिसाचें बलिदान हें सगळें भक्तीपण चलयल्या मानादी बाब एंड्री डिसोजा सालेतो फिरगजीचे वेगार पिलार पदराप्ते जावन आसात तांचो हांव काळजांत तावन उपकार बावडटां. प्रत्येक जावन फादर आशिसाच्या नांवान रेक्टराच्या नांवान आनी तुमच्या तर्फेन तांचो हांव उपकार बावडटां. देव बरें करूं फादर. कुमसराक आमकां कुमोकच्या फरंगा पेटे कापुचिनी ह्या जाकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानादीक बाब दिलराज आनी मानादीक बाब दीपक फेर्नांडीस तुमकां आमी आभारी जावन आसा. दायकन बशा सांज जेव्हा समविपात मेळिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर सभारांनी अर्गां पाठयल्यांत तांचो उपकार तांणी बावडला. प्रत्येक तरान ह्या पूण शेताचो रेक्टर मानादीक बाब आसिसी रेबेल्लो तांचें ल्हानशें ऑपरेशन आसलें. तें ऑपरेशन भोव बऱ्या रितीन जालां. ते हुशार भलायकेंत आसात. तांणी सांज जेवासाचो बापांचो उपकार बावडला. डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाल्या उपकार बावडटा. जाग्याची 8 दीस जाल्ल्या खातीर उपकार बावडटा. इस्रायलाक एक विजा मेळ्ळ्या खातीर उपकार बावडटा. बरें काम मेळ्ळां त्या खातीर उपकार बावडटा. गायची पिडा पयस जाल्या त्या खातीर ते कुटुंबां उपकार बावडटात. ते सवां ह्या पळय आसात. सभार ते सवां आमी सगळ्यांनी ते सवां सभार जाले आनी ते सवां बरोवन घाल्यात आनी चर ते सवां ह्या हांगासर आसात. जुजेवासाच्या पांयां तळ आमी भेटोवन दिवया. सर ते सवां जुजेवासच आमकां मागलें तो दितलो म्हणल्यार पातयेन आमी मागलां. देखून आमची मागणी जेजू मुखार तो फावो करतलो म्हणून आमी पातयेवया. 10 जाणांनी बऱ्या भलायके खातीर मागलां. एक जाण किडनीची पिडा गूण जावचे खातीर, पाटीची दूख गूण जावचे खातीर, गांठीची दूख गूण जावचे खातीर, कानाची दूख गूण जावचे खातीर, कातीची पिडा पयस वचचे खातीर, केस जडचे रावचे खातीर, BP नॉर्मल जावचे खातीर, एका दादल्याची आनी एका स्त्रियेची कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, एका मुस्लीम भावाची कॅन्सर पिडा जून जावचे खातीर मागलां जुजेवास बापा कडेन. तशेंच आल्बुकर कुटाम, पायस कुटाम आनी कुटिनो कुटाम गेल्ल्या कुटुंबाक बरी भलायके खातीर तांणी मागलां. 2 जाणांनी बरी सेवीक मेळोवंक मागलां. SLCंत 2nd PUCंत OET एग्जामांत तशेंच 5th सेमिस्टरांत बरे मार्क्स मेळोवंक सांज वासवरिपात मजत मागल्या. आपल्या सांगातीन पयस वचनाशें मोतीक उजवाड दिशें सांज वाचपा लागीं मागलां. एका भुरग्यान सारकें उलोवंक मागलां. तशेंच लिलियान म्हणल्यार भुरग्यान सारकें उलोवंक ताच्या कुटुंबाची मागतात. आपल्या पत्नीन घरा वेळार येवंक आनी मिसाच्या बलिदाना वचोंक पती मागता. 2 जाणांनी आमाल पियोवन येता सुटका मेळोवंक मागलां. घरचें कार्य बऱ्या तरान जावंक, घर बांदूंक मजत मेळोवंक, घर विकून वचूंक, बऱ्या पयशांक घर विकून वचूंक, घर जागो पाटी मेळोवंक मागलां. दुबयांत, इटलींत, UKंत आनी इस्रायलांत वचोंक बऱ्या कामाक विजा मेळोवंक 7 जाणांनी मागलां आनी काम मेळोवंक मागलां. मस्कतांत गव्हर्मेंट काम मेळोवंक मागलां. B.Ed जाल्ल्यान एकल्यान काम मेळोवंक मागलां. युनिवर्सिटींत एकल्यान काम मेळोवंक मागलां. विदेश ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲು एकल्या कुटुंबान मागलां. डॅडीचें काम पाटी मेळोवंक मागलां. घर जागो कुटुंबाची भितर घालूंक पळयतात वा तांकां विविध रितीन कश्ट येतात
तांच्या मोतेक त्या कुटुंबान उजवाड मागला. माडयेचे तोंड बऱ्या मोलाक लिजाक वसोंक मागला. चिरक्या भुरग्याचे देण्या पासून भुरग्याचे देण्या पासून प्रत्येक जाण चिरक्या भुरग्याचे देण्या पासून मागला. पोटाची दोक बोंबलेची पिडा गूण जावंक मागला. दोगां जाणांनी बँकांत आसलेले भांगार सोडूंक फावो करूंक मागला. गव्हर्मेंट टेंडराचें बिल बेगीन पास जावन ते पयशे मेळोवंक मागल्यात. गोम्स कुटुंबाच्यांनी बरी भलायकी आनी कुटुंबां समाधान मागला. एका तरणाट्यान मिसाक वचोवंक ताचे कुटुंबाची मागतात. कोर्टींत केस बरेंपण कोर्टींतल्या केसींतलें बरेंपण लाभोवंक दोगां जाणांनी मागला. काजारी जोड्या मदली लढाई रावोवंक मागला. ओवरीत आसचें शिश्ट मायाक जावंक मागला. तशेंच विविध एका भयणीन पाटीची दूख 2 फावटी ऑपरेशन जाला. पाटीची दूख आसा म्हणून सांगला. एका भावान ताच्या कुटुंबांत ताप सुरू जाला गूण जावंक सांगला. एका आवयन सांगला एका भयणीन सांगला तिच्या आवयक कॅन्सर पिडा आसा ती गूण जावंक मागला. अशें विविध मागणी आशा ते घेवन आमी समेस आयल्या. देखून आमी दिमी घाल्या आमची मागणी उडास करया. देगेन आसल्या बसत आमच्या फाटल्यान आसल्या बसत तांच्या मागण्या बसत आमी मागया. आमच्या हातां आमी उबारया. एक आमच्या पा एक नमान बरी जुजे वासा मरेफात आमी मागलेलें सगळें मेळोवंक आनी आमची मागणी जेजू पूर्ण करूंक ह्या वेळार मागया. आमचे बापा सर्गींच्या कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या सांज देवास बापाची नोवें चलता आसतना आमी मात दिंबी घाल मागयता. आतां वयर घाल मागयता. तुमकां कितें जाय तशें मागा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां तुमी ह्या पुणतळाक आयल्यात उपकार जोडूंक तुमची मागणी ह्या पुणतळा भेटोवंक. देखून ह्या नोवेना वेळार आमच्या हातां आमी उबारेत दिमी आमी घालेत उबे आमी रावेत आनी ह्या मरेफात दोळे आमी दांपून हें नोवेन आमी करया. आमची मागणी आमी भेटोवया. सोम्या काकूत आमची कर. क्रिस्ता काकूत आमची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता देन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळेकायेची जिणी जियेवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकांत दगदवणेन सांपडलेल्या कातोलिकांची भिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन बेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंताचे भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टांत सांपडल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनवार धैर्यान सोंसल्ल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा शर्शी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले बगो समकाय सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर ए सांजुजे वाज तूं आमचो शारती जावन आसाय आनी सर्गी थावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांगत
तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें. तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुटसुडीत जालोय. अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट करन सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याचे बचावे विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांचीं दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफत शिकयलाय आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यान थंय पळेवंक आमकां तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुवें स्वयं आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थावन केदींच पयस वचूंक म्हाका सोडिनाका. दुस्मानाच्या सर पासां थावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत सासणाक जिवचें भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. समेस्त पिड्या सगळ्यांची मागया आमची पिडा आमी उडासा काडया. आमच्या कुटुंबाच्या व्यक्तींची पिडा आमच्या लागीं माग म्हणल्यांची पिडा जावं आत्मीक जावं कुडीची कोण पिडेस्त आस्पत्री आसात नाना तरेच्या कश्टान सांपडटात समेस्तांच उडास करून आमी आतां मागया. समेचे नांवे आमचो आदार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध थराच्या कुडीक दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमेता करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका भाग्यवान जुजे वाजान आपले जिणे आनी मरणां जायते अजाप करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक विचित्र पवित्र सभेच्या गोपांत हाडूंक ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमयाचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आज सांजुजे वाजाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वाजाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. भाग्यवान जुजे वासुर्गींच्या राज्यांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमची सगळीं त्याच बापान आसायलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट जोडून सासनाक संतोष भोगोवंक तुमकां फावो कर. आनी सोडून तेन्ना त्या सोडवणदारा देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद
तुमचे देवान सदांच तुमचे सोबे आसो. Suci berdiri negara Engkau sudah bangsa terus menanti Bapa Cipta Seni Pavitra Amin.